भाषेक हेच नंतर काळी पुसत जायना कारवारा भितर आम्ही बांधव्या सगळे लोक एक जाऊन चलते असा बरे आणि कोणा हे खालच्या लोकांक आम्ही पयस करया आम्ही जयकार घाल्या आज थोडे निर्लज्ज म्हणून हरकत ना ज्या गावात जी भाषा चलते असा त्या भाषेकच अपोज करता लोक हांव तेमकां लज आशिल्लो म्हणना निर्लज्ज हो शब्द कित्याक यूज करता ते लोक गोंयचे सगळे तेमकां चलता गोंया कोंकणी उलयची आमी गोंयांत वचूं जाय म्हणनात आमी महाराष्ट्रा वचूं जाय म्हणनात आमी कारवार कर्नाटकाचो एक भाग आसा आनी आमी कर्नाटकांतच रावतले आनी कोंकणी उलयतले जे कोणाक आमकां आडायची दम आसा तो आडो हरकत ना पळया तुमकां बी आमी कारवारचे आनी कारवार कर्नाटकाचो एक अंग आसा हो हात ह्या शरिराचो हो हात म्हणल्यार एक कारवार हे शरीर म्हणल्यार कर्नाटक हो गांव म्हणल्यार आमगेलो भारत ह्या भारताचे आमी नागरीक आसा आनी ह्या भारतांतले खंयचीय भाशा उलयच्याक आनी आमकां उच्चारच्याक कोणूच आडो शकना आनी ह्या लोकांचेर एक कानुनात खंयचे क्रम येता खंयची सेक्शनात खंयचे तेमकां शिक्षा दिवूं जाय ती शिक्षा दिवूं जाय म्हण आमी आज मागते आसात डीसी साहेबा कडेन आमगेलें तेच म्हणणें उरतलें ह्या लोकांक शिक्षा दिवूं जाय कित्याक म्हणल्यार हेमी भाशेचेर आनी जातीचेर आनी राज्याचेर हेमी द्वेष उत्पन्न करते आसात लोकां भितर आज आमगेल्या भारतात द्वेष उत्पन्न करूं जायना हिंगा आमी एक जावन रावूं जाय आमी केन्नाच कन्नडाचो द्वेष केलना हांव स्वता कन्नड उलयता हांव मराठी मिडियम हांव मराठी शिकला हांव गर्वान सांगता अभिमानान सांगता हांव मराठी शिकला म्हाका मराठी कळटा हांव कोंकणी उलयता आईल पोटांतल्यान जन्म घेयल बरोबर हांवें कोंकणी उलोवप सुरू केल्लो जेन्ना म्हाका बुद्धी येयली जेन्ना भायर पडूं लागलो जेन्ना शाळेंत एक पिरियड म्हाका कन्नड आशिल्लो आनी भायर पडूं लागले नंतर हांव कन्नड उलोवंक शिकलो आनी आज आमी खंयच्याच भारतांतल्या भाशेचे कन्नडाचो बीन गौरव करतात आमी कर्नाटकाचे लोक कारवार म्हणल्यार कर्नाटकाच्यान भायर न्ही ह्या थोड्या लोकांन आमकां कर्नाटकाची न्ही कारवार म्हणल्यार करून दाखोवंक लागला काल कोण एक बेंगळूरच्यान स्टेटमेंट दिता तेमी गोंया वयतात तेमी हिंग वयतात आनी कोण फेसबुकाचेर वॉट्सॅपाचेर स्टेटमेंट दिता तेमी हे केले गोंयांत ते केले म्हण सांगू बीन खूब कितें केल्लें आसा हे काय उलयनाकात सगळे जाण एक जावन राबा तुमकां सगळ्याक रिक्वेस्ट करता तुम्ही बिन बरे करून राहा आम्ही बिन बरे करून राखता जर तुमका रोच बरे करून रावचे मना ना तर आमकां बिन बरे करून रावचे मना ना तुम्ही जर बरे करून रावतात आम्ही रावतात तुम्ही बरे करून रावनात आम्ही दाखयतात खाली आज आरपी नायक सरान हिंगा कोंकणी उलयचे लोक आसा म्हण सांगून म्युनिसिपालिटी कमिशनरान कोंकणी बोर्ड बरयलो देवनागरी लिपी तो कोंकणी बोर्ड बरयलो ह्या काळे तोंडाच्या लोकांच्यान पुरो जालना तेजेन आपल्या सारकेच काळे तोंड जाऊ जा म्हण तेजेर येवन काळे मान गेले ह्या लोकांक एक हांव सांगू इच्छिता चेतावणी म्हणून बीन हरकत ना तेमी हेजे नंतर अशें करनाकात आमी सहन करचे ना आनी जे कमिशनरान जे बैल बरयले ते आमगेले माना सकट परत बरोवन दिवं जाय आमी थोडे दिवसां टायम दिता ना जाल्यार आमी डिक्लेअर करतले केन्ना आमी उग्र होराट करतले म्हण सांगून आनी तेमकां एक्झॅक्टली टायम सांगू जायना तेमकां बीन टायम दिवं जाय कित्याक म्हणल्यार तेमी जर परत बरयल ना तर कारवारा भितर कोंकणी उलयचे लोकांलो उग्र होराट जातलो आनी टायम येयल्यार कारवार बंद बीन करतले ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡೋರು ಕೊಂಕಣಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಒಂದು ಕೊಂಕಣಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆದಿದ್ರು ಆ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು
ಅವರು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಂಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಪುನಃ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ದೇವನಾಗರಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ विनंती है तमगे सर। सदा के लिए मैं काम करती हूँ। हमारा समाज जो है हमने जो भारतीय संविधान में दिया हुआ हक है और हमारे यहाँ के लोग 99% कोंकणी भाषिक है, दोरडा और कारवार के। इसलिए आपको भी मालूम है कि जो हमारे स्टेट लेवल और कंप्लेंट रजिस्टर ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್। ಇನ್ನು ತನಕ FIR ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಆಗಬೇಕು ಸರ್. ಸರ್ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸರ್, ಅನಿವಾರ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋರು ಇಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು, ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇಬಾರ್ದು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. आमगेले रिकॉर्ड आसा की हेतून आमी कोंकणी लोक कितले श्रीमंत आसा. टोटल पॉप्युलेशनाचे आमच्या कारवाराचे 70% वयर कोंकणी लोक आशिल्ले आनी तशी आसतना आमगेल्या आमी अतिक्रमण आनी हाची हे करचे लागला. हे केरला गॅझेट म्हण 1881 हे जे पॉप्युलेशन सगळे दिल्ले आसा कितले कोंकणी आशिल्ले, कोंकण मराठा कितले आशिल्ले, कितले कोंकणी स्पीकिंग लोक आशिल्ले आनी टोटल पॉप्युलेशन कितले हे मराठा सुद्धा. मराठा इज 38% मराठा इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट आनी कारवारांत 70% जास्त लोक कोंकणी स्पीकिंग आशिल्ले. तरी आसतना आमगेल्याचेर हे अत्याचार कित्याक. सेकंड, पोलिसान इमिडिएटली सू मोटो म्हटल्यार तेणी कोणाक कंप्लेंट करता ना, सू मोटो तेमी येनो पोलिसान तांकां अरेस्ट काडून भितर घाल जजा मुखार आनी रिजनां दवरले. ते कित्याक दिलना, ते आमगे घोड एक अपमान केला, आमच्या लोकांक एक अपमान केला. आम्ही ह्या अपमानाचो बदलो घेतलो आणि तेजे अर्थ कितें, पोलीस बी तांकां सपोर्ट करता म्हणटाले. एट्रॉसिटी जाल्लो आसतना पोलिसान तेमगेल्यार कित्या एक्शन कायद्या प्रमाणे एक्शन कित्याक घेतना. आनी म्युनिसिपालिटी पब्लीक बॉडी आसा तेगेले जे बोर्ड आसा ते पब्लीक बोर्डाच्या काळी लायचे अधिकार तांकां कोणी दिले म्हण सांगून पोलिसान प्रॉपर्टी म्युनिसिपालिटी कोणाले आज 31 मेंबरा भितर मेजॉरिटी कोंकणी स्पीकिंग काउन्सिलर्स आसात. तरी आसतना इतले अत्याचार आमगेच्यार कित्याक 4 की 5 लोक इतली दादागिरी दिवसा उजडे दादागिरी करता म्हटल्यार कितें आमी हांगा रावूं जाय की हांच्यान धांवन वचूं जाय. सगळ्यात विनंती करता आता सगळ्याक एक विनंती करता म्युनिसिपालिटीच्या हेजे मुखार कितें एक्शन घेतले आणि त्यांनी आमगेली ह्या त्यांनी कितें कारवाई तेंचेर करतले म्हण अध्यक्ष आणि आमगेले कमिशनर साहेब दोगी जाण त्यांनी आमकां सांगचे म्हण आणि तेमगेले उलयनी अरे पिन ड्रॉप सायलेंस सान सगळ्यांक आयकाचे सगळ्याक हांव नांव जावन बोर्ड जालो हांगा आज पर्यंत आमी वाडते रायले उलोवची भाशा कॉमनली आमगेली कोंकणी. ल्हानपणान आज पर्यंत हांवें कारवारांत अशी खंय आयकल ना की आमी कोंकणी हे केन्ना आमी गोंया वचका किंवा महाराष्ट्रा वचका हे आमगे कोणाले मनात ना. आतां 32 वर्सांच्यान आमगेले बोर्ड बरयले नाशिल्ले ते बोर्डाक परत बरोवंक म्हण हे बोर्ड बरोवचे
म्युन्सिपाल्टी सदां झाडून क्लीन करचे हे रुटीन वर्क हे युजली असली काम आशिल्ली तेन्ना रुटीन कामाक आमी कौन्सिलांत घाल ठराव करून अशी उरना हे स्वच्छते हे जातेर उरका घरघराक खंय पेंट करचे हे करचे आणि हे तांगल जबाबदारी प्रमाणे ते ऑफिसर्स लोक करतात तशेंच आमगेल्या ह्या हाजे प्रमाणे बोर्ड सगळे हे जावचे लागिल्ले आनी कोण जरी आयल्यार तांकां गांवांत खंय वचचें म्हण कळचें ना कन्फ्युजन जातालें बोर्ड क्लीन उरका म्हण सांगून त्या हाजेन कमिशनरान थंय बोर्डाचें नांव बरयलें तें नांव बरयलें तेन्ना ताणें एक 2-3 बोर्ड बरोवन घेवन ताजेर म्हाका एक सॅम्पल धाडलें ताजेर वयर कन्नडान आशिल्लें की आमगेल कर्नाटका आमगे राज्यभाषा हांव बी कन्नडा अभिमानी हांव म्हाका शिकिल्लें एज्युकेशन कन्नडा तर कोण तरी सांगता आपूण अभिमानी म्हणून आमी बी अभिमानी कन्नडा बद्दल आमकां काही कमी हे ना सकल तांणी कोंकणीन बरयलें म्हाका बरें दिसलें आमगे लोकांक बी हातूंत आमकां खंयचें पॉलिटिकल इंटेंशन किंवा हे जागो वेगळो अशी जावन अशी हाजेर एक घटन जातालें हे हांव स्वप्नांत सुद्दां पळयलें नाशिल्लो गांवची एक बरी करच्याक सगळे लोक मेळून जरी वतात न्ही गांव बेगी बरो करचे जाता आनी तुरले वेगळी गोष्ट खंयची गोष्ट आज पर्यंत कारवारात आमी कितें केलां एक खंयचे कामार कोणी जरी सांगलें की पिकले आनी तांच्या टिमान हांगा स्वार्था खातीर अशें केलें म्हळ्यार हांव अजिबात मानच्याक तयार ना की निस्वार्थपणान आमी केल्लें आसा फक्त एक इंटेंशन आमगे कारवार बरें जावपाक म्हणून तर त्या हातूंत करचे वेळार हे म्हाका बरें दिसलें हां सर तुमी कंटिन्यू करा म्हणून ताज्या नंतर जर सम ऑब्जेक्शन थोडे लोकांक करचें आयलें की कारवारात येतात हे त्याच वेळार आमगे थोडे कोंकणी भाव लोक बी येवन मेळ्ळे तांकां बी हांव सांगलें पण आतां एक ऑब्जेक्शन केन्ना दिल्लें आसा तुमी बी म्हाका जरी लेटर दिला हांव सांगता शकता अशी ना हे आमच्या लोकांक जावका म्हणून पण थंय जरा डिले जालें तशें करून एक वटेन आशिल्ल्यान आमकां प्रेशर जास्त आशिल्लें आतां अशी एक डेव्हलपमेंटा वांगडा 2 विचार जाले तेन्ना आमी एकट्यानूच डिसिजन घेवच्या जायना कौन्सिलांत घालची पडटा कौन्सिलांत घालता जाल्यार आमी पूर्व स्टेजाक येवंक म्हळ्यार तशी आमी तें कितें केलें पयलीं आमी खंय बरयल्लें आसा तें सगळ्याक हे मान हे तुमी कितें मनवी दिल्लें आसा हे समंजस आसा आनी हे हांव कौन्सिलांत घालता आमगे कौन्सिलान एक केलें ताका एक ठराव करचे जाता ठराव केल्या नंतर आमकां काम फुडें वचचें जाता म्हागेल्या मनांत इतलेंच कारवारांत आमगे आज पर्यंत खंयचे जाती धर्मा हाजेचे झगडी जालना भाशेचे झगडी जालना आमी एकदम उग्र हे करून घेवन किंवा गांवाची शांती आज पर्यंत खंयचे एरिया वचच्याक कोणाक काही टेन्शन उरना तशी काही नासतना शांतते कापाडून आमी आमगेले हक्क कोंकणी हांव बी कोंकणी म्हाका बी म्हागेल्या भाशे बद्दल अभिमानी आसा आनी कर्नाटका आमगे राज्य कन्नडा आमगे राज्य भाशा हाजे बद्दल म्हाका गौरव बी आसा अभिमान बी आसा हांव शिकिल्लो बी कन्नडा अशें करून सगळे लोकांक आज तुमी हे कितें दिल्लें आसा आमी हातूंत बद्दल सिरियसली घेतात डिस्कस करतात कौन्सिलार घालून घेवन आनी ताज्या नंतर कौन्सिल बी एक कित्याक म्हळ्यार अल्टिमेट डिसिजन थंय येवचें पडटा ताज्या नंतर आमी डीसी कडेन बी सगळीं उलोवन घेवन सुसूत्र रितीन बरें करून घेवन हे करया जाता तितले गलाटे आनी हे अंश आमी करची नाका कारवारांत आज पर्यंत घाण जाल्ली ना फुडें बी नाका आमी सगळे लोक बरें कर रावया कारवारांत खंयच आमी कन्नडा कोंकणी हिंदी मराठी एकपटी बी जाल्ली ना आनी म्हाका खबर आसा कोणाकय हे मनात बी ना पण आमगे अधिकार आमी सोडच्याक तयार हे तुमचें सांगचें मनात आसा हांव बी कोंकणी अभिमानी लोक आज आम्ही सगळो एक कडेन जाला आणि आमगे नगरसभे भितर येवन घेवन आमगे सगळे लोकांक कितें मागणी आसा पळय तुमी सगळे लोक मेळ घेवन नगरसभे अध्यक्ष आणि सगळे टिमाक तुम्ही हे निवेदन केला की आमगे कोंकणी भाषा तुम्ही कितें बोर्डाचेर प्रस्ताव केले तो बोर्डाचेर घायले ते कंटिन्युटी दवरा म्हणून तुम्ही रिक्वेस्ट करू लागला हे रिक्वेस्टा बद्दल आमकां बी अभिमान आसा की म्हणल्यार आमी जल्मता सगळे लोक हे एरियात कोंकणी सोडल्यार दुसरी खंयची भाशा भितर आमी सगळे लोक जास्ती प्रमाणे हे कारवार गांवा भितर कोंकणीच जास्ती उलयतात आणि ते उलयते रावतात तस म्हूण कन्नडाक आमी द्वेश करता लोक न्ही आमी शिकिल बी कन्नड आमी हिंगा आता जो गव्हर्मेंटाचे एडमिनिस्ट्रेशन चलोवच बी कन्नडा भितरच आणि सगळे लोक हांगकडे भाव बंदे हांगकडे थोडे कडेन कन्नड उलयतात खंय जाय पळय थंय कोंकणी उलयतात तस म्हूण आमगेल्या भितर भेदभाव ना आमी सगळे लोक एकच आसात आमगेल भाशा वार करचे आमगेल मनात ना आणि भाशा वार करना बी हे जाल्यार आमी कितें आमगेल लोकांले जो मनात आसा
जो तेमगेल हक्क आसा ते चलोवच्या खातीर तेजे खातीर आमी विरोध करता लोक न्ही आमी बी तुमच्या वांगडा राबून घेवन आमच्यान कितलो प्रयत्न करून घेवन आमगेले जो आमगेले कावन्सील बॉडी आसा तेतूं भितर आमगेले हे तुम्ही दिल्ले हे कितें मनवी आसा पळय ते धवन घेवन तेतूं भितर ठराव करून घेवन आमगेले हे इम्प्लिमेंट करच्याक आमी कितें प्रयत्न करता आमी सगळे लोक करतात म्हणून फक्त एक गोष्ट सांगची मना आसा हे बोर्डाक बरोवचे किंवा आता कोंकणी बरयलें ना म्हण आमी कोंकणी उलयनासतना रावना किंवा कोंकणी बरयण आमी नवीन सुरू करना हे खरे इश्यू न्ही इश्यू आज उलोवंक आशिल्ले आमच्या लोकांक सीबोर्डात नोकरी मेळना आमच्या लोकांक एनपीसी नोकरी मेळना हांगच्यान सदां 6,000-7,000 लोक गोंया कामां वचची पडटा त्या लोकांक त्रास ते मनात घेवंक आशिल्ले ते सॉल्व करचे असली मुख्य घटण घेवचोन अनवॉन्टेड इश्यूज करून हे पॉलिटिक्स करच्या वच्चे हे आमच्या अभिवृद्धीक बरें न्ही म्हण कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.